निवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। मी आनंद शिरोडकर, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ गोवा युनिटाचा अध्यक्ष। आज 2013 पासून आमचे इश्यूज चाललेले आसा, आमी काढलेले आहे। पहिलो मेन पॉईंट काय इलिगल कामापासून काढलेले आसा कामगार। 2013 पासून पहिली नॅशनल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर युनियन आसले, ते युनियनचो प्रेसिडेंट मी आसलो। ते युनियन रजिस्ट्रेशन केल्या गोंयान पहिले युनियन आम्ही केलें रजिस्ट्रेशन। ते केलं प्रेसिडेंट आसा म्हणून हे कंपनीन खोटे आरोप लावन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी म्हाका काढलो। 2013 पासून 2021 केस जिखलो। कोर्टान ऑर्डर काय सांगला की पहिलो पॉईंट असा, तू केला त्या कायद्याप्रमाणे करू ना, कायदो तोडलो म्हणजे कायद्याच्या विरोधात तू केला म्हणून। दुसरो पॉईंट ताका सांगला का डायरेक्ट रिजिस्टर कर म्हणून। तिसरो पॉईंट सांगलो का ताका बॅक इन सर्वीस, रजिस्टर्ड बॅक इन सर्वीस आणि 60 दिसाच्या भितर सगळं पेमेंट उरलेलो दिवपाक जाय। त्यांनी आजपर्यंत पगार 3.5 लाख पेंडिंग ठेवला, तो दिवन फुडलो पगार ठेवला। आणि त्यांनी जॉईनिंग करता आसतना फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मडगांवच्या फुडें हेतून 90 किलोमीटर जाता तिसर म्हाका घालपाक ते पदे हॅरेसमेंट करपाक चलो। हो म्हाजो इश्यू जालो, घेवंक आज पासून रेडी ना। कंपनीक सो सांगलें ते आयकोंक रेडी ना। दुसरो इश्यू आसा, आमचे लोडिंगाक म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर वर्कर आसले, तांकां म्हापसा 2015 इश्यू सॉल्व जालेलो आसा की तांकां 14 वर्कर आसले, 5-5 जाणांक घेवपाक जाय म्हणून, अजून पर्यंत घेवना। दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर चेंज जालो, आतां बाकीच्या वर्करांक घेतले, आमच्या वर्करांक घेवना। निखिल गांवस आसा आमचो लक्ष्मण गांवकर, ताका काडला म्हणून लेबर कमिशनान कंप्लेंट दिली। 3 महिने आता कंप्लेंट हेडीन धुलयता, म्हापसा बिचोलच्यान धाडटा म्हापसाच्यान बिचोल, आतां ती बिचोले परत आयली। बाकीच्या थोड्या वर्कांनी डायरेक्ट काडला। 7 दीस आठवड्याचे दीस काम 6 दीस आमकां आसता। 7व्या दिसा मुद्दाम कामाक आपयलो, मॅन पॉवर कमी कामाक यो म्हणून। तेणी एका स्ट्रायक दी सुटी दिवंक जाय आसल्या 7 दीस भरल्या म्हणून। तेणी डायरेक्ट सांगलें तुका HR सांगला, आणि HR असिस्टंट मॅनेजर किशन पेडण्याकार तेणी सांगला म्हणून प्रसाद नायक म्हणून आसा, तेणी सांगलें की किशन पेडण्याकार HR असिस्टंट मॅनेजर आसा, तेणी सांगला की तुका घरा बसो सांगला, तू ऑलरेडी 7 दीस भरले, 10 दीस भरलेले आम। दुसरो नितीन मळी तिरुमल्ला कॉन्ट्रॅक्टर, हेची दादागिरी सदां, तेंची दादागिरी। कोण शूज ना म्हणून मागता, कोचांनी काम करून घेता, ग्लास फुटलेले, ड्रेस ना भितर सांगून गेले काडून उडयले। परत SP एंटरप्राइज बिजनेस कॉन्ट्रॅक्टर तो हे जाणून बुजून करता, जे कोण आमच्या वांगडा भुरग्यांक बसले काय तांकां सांगता डायरेक्ट तुम्ही उपाय नाल्यार अंडरटेकिंग लिहून द्या, तांच्या वांगडा बसपाचें ना, तांकां सपोर्ट करप ना। आनी नेस्ले कंपनीच्या भायर हे जे कामगार आसा ते आयज स्ट्रायकाक बसल्या। आणि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन समाज कर्मचारी समाज यांच्या संघाच्या नेतृत्वाखाली आयज आनंद शिरोडकर हो त्यांचो अध्यक्ष आसा। तेणें तुमकां सांगलें, तशेंच आमच्या RGPच्या पक्षाच्या नेत्यान मनोज परबानूय सांगलें, दिसून येता की ह्या सरकाराक हो BJP सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना ह्या कामगारांचें। कारण एकूच आसा की हेच्या पयलूय विधानसभेन आमी हे कामगारांचे प्रश्न खुबशे मांडलेले, कित्याक खूब कडल्यान आमकां परत लोक जे कामगार आसा ते विचारीत आसता, सांगीत आसता, आनी कितें त्रास जाता, तांकां कितें हॅरेसमेंट जाता हें सगळें सांगता। आनी आयज हांगा येवन तरी आमकां खूब आनी कितें कळोन येलें की कशें तांकां काडले। 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां ब्रेक दिल्लो आसा, परत भितर घेयना। थोडे 15 वर्सां 13 वर्सां 10 वर्सां काम करता, पण तांकां सडनली काडून उडयता। सो हे जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आसा, कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांचेर अन्याय जो आसा हो हांगा दिसून येता। आमी आयज बनमाळुंगे आसा, आमी पळयता उसगांव, आतां आनीक बाकीचे कंपनीचोय आमकां रिक्वेस्ट येयल्लो आसा। तेजे पयलीं वेर्ना आमी गेल्ले IFBचे, सो तांकांय तशेंच काडून उडले। फिक्स टर्म लेबर म्हणून टर्म एम्प्लॉईज म्हणून घेता आनी तेन्ना मागीर रोखडेंच काडून उडयता। सो हे जितले विशय आसा हे विशय खंय ना खंय आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय, पण सरकाराचो हेजो दुर्लक्ष जाल्लो आसा। आनी ह्या बाबतीन आमी विधानसभेन हेच्या पयलीं आवाज केल्लो आसा, आतांय फुडें हेंचो प्रश्न जो आसा तो विधानसभेन काडटले। तशेंच जो लेबर कमिशनर आसा, लेबर कमिशनरा कडेन हो प्रश्न आमी घेवन वयतले। कारण अशें जाल्लें आसा की लेबर कमिशनर केर्लेस करतात, जे तेंच्यांनी सांगलें त्या भशेन अशें दिसून येता की लेबर कमिशनर तांकां केर्लेस करता, ताका पडलेलेच ना हेंचें
कित्याक इतली वर्सां समज हे डिले जाला हे आयज हांगा बसल्या हो एक कारण आसा तो म्हणजे तेंचें पोट आनी पोट हे जगपाक लागून आसा आनी हांगासले जितले लोकल आसा हे हेजेर डिपेंडंट आसा ही जी कंपनी आसा ही कंपनी आमच्या गोंयान आसा हांगा बिचोलेच्या एरियेन आसा आनी ह्या बिचोलेच्या एरियेन प्रत्येक जे नागरीक आसा जांकां काम करपाचें दिसता ते हांगा काम करूं शकतले म्हणून खंय ना खंय ही कंपनी येयल्या आनी ही कंपनी येवन बसून समज आमच्या गोंयकारांक जो काम करपाक सोदता आनी तो गेटीचेर वचून रावता तेकाच समज काम मेळना आनी तेकाच भायर धांवडयता तेका वच म्हणून सांगता कार्ड ना हें ना तें ना हे रिजन दिता आनी तेका धाडटा जाल्यार ही कंपनी जाय तरी कित्याक प्रत्येक वेळा ह्यो कंपनी आमच्या गोंयकारांचेर हॅरेसमेंट करता आनी भायल्या लोकांक हांगा हाडून करता तूं पळयता ऑलमोस्ट 1,500 सुमार हांगा एम्प्लॉईज आसा कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा मात कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स 1,500 आसून बसून आमचे 50% बसून हांगा गोंयकार ना सो ही परिस्थिती जेन्ना गोंयकारांक पयलो एकोमोडेट करपाचें आनी मागीर भायल्यांक घेवपाचें ही आसूंक शकता पण हांगा अशें दिसून येता की गोंयकारांक कशेय भशेन भायर काडपाचें हॅरेसमेंट ह्या रितीन आसा की गोंयकारांक भितरूच सरपाचें ना आनी ही दादागिरी कितलेशे कंपनी जाता हेच कंपनी न्हू कितलेशे कंपनी जाता आनी हेजो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी फुडें वचून आमकां खंय ना खंय आमकां एक पॉलिसी स्ट्रक्चर जाय एमेंडमेंट्स जाय हे एमेंडमेंट्स कशे हाडपाचे आनी कशे फुडें व्हरपाचे कित्याक अशें समज चलत लागले आतां गव्हर्मेंट सेक्टरानूय काम मेळना प्रायवेट सेक्टरानूय अशें जालें कॉन्ट्रॅक्ट लेबराकूय अशें जालें जाल्यार फुडें गोंयकारांक म्हणटा तें काम मेळपाचें ना गोंयकारांक उपाशी मरचें पडलें आनी गोंयकारांक फुडें म्हटल्यार गोंयकारांच्या भुरग्यांकूय वयर काडपाक मेळचें ना गोंय सोडून गोंयकार दुसरे स्टेटीन दुसरे कंट्रीन वयचें पडलें आनी ही परिस्थिती आयज हो BJP सरकार हाडटा आनी BJPचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा हेणेन आजून ह्या असले जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आसा हेच्या बाबतींत हेच्या पयलीं आमी सांगलेले जो मिनिस्टर आसा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हेकाय सांगलें आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की हेंका लागून आमी सारकी पॉलिसी हाडटले आमी सारको स्ट्रक्चर हाडटले पण तो आजून पर्यंत स्ट्रक्चर दिवना आनी ह्या येता त्या विधानसभेन वचून आमी तो प्रश्न जो आसा हो मांडटले कितें आसा आमच्या कर्मचाऱ्यांक न्याय मेळोवपाक जाय हीच आमची मागणी आसा आनी हीच मागणी घेवन आमी फुडें वयतले कित्याक गोंयभरांत कितलेशे अशे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसा आमी गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांच्या बाबतींत वचत रेजोल्युशन मांडलेलें आनी तें रेजोल्युशन जो सरकारान फाटीं घेतलें म्हळ्यार सरकाराक आमी करूंक शकना तांकां रेगुलायज करपाक शकना हें तेणें सांगलें मात आयज अशें दिसून येता जे कॉन्ट्रॅक्टार पासून रावपाक सोदता कामाक म्हळ्यार एटलिस्ट आमकां कॉन्ट्रॅक्ट पोट भरपा सारकें तरी आमकां पगार मेळचो कितें तरी पोटाक पडचें आमची फॅमिली कशी तरी पोसपाक मेळचें इतलें तरी मेळचें हेंच मागता तांकां पासून आयज हांगा घेयना आनी आमी जे आमचे हांगा वर्कर जितले बसल्या तेंचे कडल्यान उलोवप जालें तेंच्यांनी आमकां अशें म्हटल्यार एक सामकें निराश म्हटल्यार आमी पासून अशें दिसून काकूट दिसपाक लागली की इतली वर्सां हे कशें जगले आयज डेली वेज हांगा थंय वयचें पडटा 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां पासून तांकां बेकार बसयल्ले आसा ते हांगा येवन बसता मात एकटो बसून जो रुलींग पक्षाचो आमदार जावं मिनिस्टर हेंच्यांनी येवन खंय ना हांगा येवन पळोवपाक जाल्ले जावं मिनिस्टरान येवन पळोवंक जाल्ले की बाबा चल्लां कितें प्रॉब्लेम आसा मिनिस्टर कित्याक लागून आसा लोकांची समस्या आसा ते सुटावे करपाक लागून मात हांगा तरी दिसता की ह्या मिनिस्टरांक मात्तूय पडलेलें ना ह्या चीफ मिनिस्टराकूय मात्तूय पडलेलें ना आनी पडलेलें आसलें जाल्यार तो हांगा जो लेबर कमिशनर आसा हांगा तेंच्या फुड्यान धाडटलो आसलो आनी त्या लेबर कमिशनराक सांगतलो आसलो की हेंचो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करचो आमी निश्चितपणे हे जितले तेंचे इश्यूज आसा हे लेबर कमिशनरा कडेन मांडटले आनी तांकां जसो न्याय मेळोवपाक जाय त्या भशेन आमचो प्रयत्न पूर्णपणे आसतलो आनी सरकारा कडेन म्हटल्यार फुडें आमी वयता तेन्ना हांगा कळटा की गोंयांत एक बरी लेबर पॉलिसीची गरज आसा कित्याक अशेंच समज जालें आनी अशेंच प्रेशरायज करून आमच्या गोंयकारांक काडीत रावले आनी गोंयकारांक भायर मारीत रावले जाल्यार फुडें गोंयकार वयतले तरी खंय हो प्रश्न पडटा सो हेका लागून आमी विधानसभेन आमच्या बाबतींत कितें मांडपाक शकतले हेजो पूर्णपणे खात्री घेवन आमी ते फुडें मांडटले स्कीम आसा ही गोंयकारांक हक्क दिवपाचो गोंयकारांक जो रायट आसा तो दिवपाचो आसा आनी कितलेशे प्रश्न आमकां येता आतां कामगाराच्या बाबतींत आमकां कितलेशे जाण कॉन्टॅक्ट करता कशे कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक त्रास करता मडकय सारके इंडस्ट्रियल स्टेटीन आमी गेले वेर्ना सारके इंडस्ट्रियल स्टेटीन गेले आमी उजगांव ह्या गांवांचो इश्यू मांडून घेतलो म्हळ्यार प्रत्येक कडेन आयज हांगा बिचोले आसा अशे कितलेशे गांवांतले जावं जे आमकां इश्यू येयल्या हे इश्यू आमी घेवन कशें तेजो सोल्युशन हाडपाक शकतले हे करतले आनी लेबर कमिशनर कित्याक गेल्या त्या फावटी आनीक आमी लेबर कमिशनरा कडेन गेल्ले थोडे इश्यूज घेवन आमचे ते इश्यूज मांडलेले पण अशें दिसता की लेबर कमिशनर कंपनीक चड सपोर्ट करता आनी लेबरांक सपोर्ट करपाक कंपनीक चड सपोर्ट करता अशें जावपाक जायना आनी ताका लागून परत हे सगळे इश्यूज
आमी एकटे हाडटले आनी परत ताका जाय जाल्यार तेज्या फुड्यान परत वयतले मांडटले आनी ते समज जायना जाल्यार आमचे पूर्णपणे कसो तांकां विरोध करपाचो कसो तांकां जाग्यार हाडपाचो हें आमकां सारकेंच खबर आसा कित्याक हेज्या पयलीं कशी कशी दादागिरी TCP सारके दादागिरी करता समज आनीक कोण दादागिरी करता तांकांय अशीच आमी जोड शिकोवपाक फुडें करता. पण आयज हांगा एक प्रोटेस्ट चल्ला. हांगाचे थोडे आमचे लोकल जे असले जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर हांगा काम करताले कितलींशीं वर्सां ते हांगा काम करून पासून तांकां बारीक बारीक कारणांक लागून नाल्यार कारण नासतना पासून घोडेल्ले कारण आसून तांकां कामा वयले काडलेले आहा. सो हांगा ते बसला. सो आमकां जेन्ना फोन येयलो तेंच्या कडल्यान की अशें अशें आमी बसला म्हणून की आमकांय खबर नासलें ते आतां 1 म्हयनो जाले मदीं बसता मदीं ना पूण आतां कंटिन्युअस ते सोमारच्यान हांगा बसलेले आहा. सो आमकां दिसलें हांगा येवचें आनी जाणून घेवचें की तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा कितें इशू आहा काय म्हणून. जेन्ना आमी तेंच्या कडेन सविस्तर डिस्कशन केलें आतां आमी जेन्ना हांगा येवन तेंच्या कडेन उलयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो जो विशय आसा हो विशय फक्त हांगाच ना तर हो गोंयभर आसा आनी गोंयभर हो प्रॉब्लम सगळी कडेन सेम आसा. आतां हेंचो इशू कितें आहा हांगा आमच्या वांगडा जे फाटल्यान आमच्या वांगडा जे बसलात फाटल्यान आसा ते ह्या कंपनीन कोण 10 वर्सां कोण 12 वर्सां कोण 6 वर्सां कोण 15 वर्सां अशें काम केल्लें आहा तेंच्यान. म्हणजे जेन्ना कंपनी सुरू जाल्ली ती कंपनी घडोवपाक आनी कंपनी वयर काडपाक हे जे हांगासले जे लोकल एम्प्लॉईज आसा तेंच्यान लोकल आमचे जे गोंयकार आसा तेंच्यांनी ही कंपनी घडोवपाक आपलो हातभार लायला. आपल्या लायफांतली 12 वर्सां 15 वर्सां तेंच्यांनी दिला आनी ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर दिला काम. ते सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टाचेर ते इतलीं वर्सां रावला कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर रावला. आतां अशी पाळी येयली की एकट्याक एक रिजनाक लागून कामा वयले काडून उडयला. इमेजीन करा कोण 12 वर्सां काम करता कॉन्ट्रॅक्टाचेर आनी ताका मदींच काडून उडयता. फाल्यां तेजी फॅमिली आसता फॅमिली आसा तेंची भुरगीं आसतलीं स्कुलाक वयतालीं आसतलीं तेंच्यान कितें लोन घेतला आसतलें सगळे गजाली आहा. व्हडली काय तांकां सॅलरी ना पूण तांकां बेजीक तेंचो घर चलोवपाक फॅमिली चलोवपाक पासून सद्या तेंच्या कडेन जायना. रिजन कितें ह्या मॅनेजमेंटान तांकां काडून उडयला. आतां मॅनेजमेंटा कडेन गेल्या उपरांत मॅनेजमेंट कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी विचारा. कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता चडशे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सुद्दां आतां म्हाका दिसता एक काय दोनूच लोकल कॉन्ट्रॅक्टर आहा बाकी सगळे चडशे आहा ते मायग्रंट कॉन्ट्रॅक्टर आहा. हे मायग्रंट कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता आमचे गोंयकार हांगा 3 शिफ्टी आसा गेटीचेर येतात कामाक म्हणून येतात. आतां खुबशे लोक म्हणटात कितें गोंयकारांक काम करपाक नाका गोंयकार आळशी जाल्यार हे जे काम करतात पळय जेंकां काम करपाक जाय म्हणून ते हांगा गेटीचेर येतात आनी आपल्याक कामाक लागून ते हजेरी लायता. जेन्ना ते लायता तेन्ना सुपरवायझर डिसायड करता कोणाक कामाक घेवपाक जाय कोणाक भितर धाडपाक जाय. त्या टायमाचेर मेजरली जो प्रेफरन्स मेळटा तो मायग्रंटांक मेळटा भायल्या लोकांक मेळटा भायल्या कामगारांक मेळटा. तांकां ते भितर धाडटात तांकां काम दिता. तेंचे 25 दीस 26 दिसाचे जे तेंचे जे मंथली तांकां काम मेळपाक जाय ते कामगारांक ते काम मेळटा. पूण आमचे जे लोकल आसा तांकां म्हयन्यान 10 दीस 12 दीस 15 दीस अशें काम मेळटा. आनी ते कित्याक दितात हे मुद्दाम काम की तेंच्यांनी वाजोवन हें काम सोडपाचें तेंच्यांनी हांगा कामाक येवपाचें ना तेंच्यांनी वाजोवन दुसरें काम सोदपाचें आनी हांगा तेंच्यांनी फक्त मायग्रंटांक भरपाचें अशें चल्लां. आतां हांगाय हीच परिस्थिती जाल्ली आसा. थोड्यांक बेश्टेच दीस चड जाला म्हणून कोणाक काडले कोणाक कितें युनिफॉर्म कितें घालूंक ना म्हणून काडले कोणाक कितें बूट घालूंक ना म्हणून काडले कोणाक कार्ड शेणला म्हणून काडले. बारीक बारीक कारणांक लागून हे 12 वर्सां 15 वर्सां काम करपी लॉयल एम्प्लॉईज तांकां काडले. कोणाक बेश्टोच पियाला म्हणून काडले. तेणे सांगलें आपली टेस्ट कर आपूण पियाला जाल्यार आपली टेस्ट कर. बेश्टे फकाणांनी कितें जालें ताका टेस्ट करपाक ताका टेस्ट करूंक ना ताका घरा चल म्हणून लागलें आयज मागीर म्हणून लागलें 8 दिसान घेता 10 दिसान घेता म्हूण घेवकूच ना. अशी परिस्थिती ह्या कंपनीनी सद्या चल्लेली आसा आनी ह्या कंपनीत तेच चल्ला. ह्या कंपनीचे जो उसगांव प्लांट आसा तेचोय सिमिलर इश्यू आसा. थंयसरूय जे मायग्रंट आसा मायग्रंट सुपरवायझर आसा मायग्रंट कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते आमच्या गोंयकारांक भितर घेयनात
स्पेशली कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांचो ही हालत करता. तांकां गेटीचेर ते कॉन्ट्रॅक्ट आमचे लेबर आसा ते पयच्यान आपल्या घरा कडल्यान त्या टायमाचेर येतात, गेटीचेर रावतात, हजेरी लायता. तो सुपरवायझर तांकां सांगता तुमकां आयज काम ना, तुमी घरा चला. जे तुम्ही विचार करा, तांकां मेळटा 400-500 रुपया वॉटर, 600 रुपया कितें मेळटा ते दिसावड्याचेर डिपेंडींग तेंच्या कामाचेर. तो मनीस आपले पेट्रोल घालून आपलो टायम वेस्ट करून तो येता, गेटीचेर रावता आनी काम ना म्हणून परत वयता. जर त्या गोंयकाराक काम करपाचें नासलें जाल्यार तो गोंयकार ह्या गेटीचेर येवचो नासलो. आपल्या घरा कडल्यान तयार जावन आपले पेट्रोल खर्च करून नाल्यार बसीन बसोन ह्या कंपनीच्या दारा फुड्यान येवचो नासलो. आयज आमच्याच गोंयान आमचोच गोंयकार कामाक ह्या गेटीच्या भायर भीक मागता. विचार करा, हे कितले सिरियस इश्यू आहा तो. आमच्या गोंयान कंपनी जाल्या, तांकां सगळी परमिशनां हे ते मेळा, कित्याक लोकल एम्प्लॉयमेंट करतले म्हणून. हांगा पोल्युशन सगळे लोकल खाता, सगळे ट्राफिकाचे लोकल खाता, मायग्रेशनाचो इश्यू लोकल फेस करता, सगळे इश्यूज लोकल फेस करता. जाल्यार हांगा एम्प्लॉयमेंट लोकलांक कित्याक ना? जाल्यार हो प्रश्न आयज आमी हांगा जेन्ना येयले आमकां हो प्रश्न कळ्ळो. आतां हो प्रश्न हांगा थोडे एम्प्लॉईज आहा जेंचे ऑलरेडी लेबर कमिशनान तेंचे केसीस आहा ते चल्लेल्या. हांगा प्रेजिडंट आसा हे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ गोवा युनिट आसा तो, तेका पासून कामार काडलेलो आनी कामार घे म्हणून तेका कोर्टाची ऑर्डर आसा. ऑर्डर आसतना पासून तेका दुसरी नाटकां करून फिक्स टर्म एम्प्लॉई हे ते करून तेंकां ते नाचयत आसा. अशी परिस्थिती हांगा करता. आनी लेबर कमिशनर डायरेक्ट सांगता की कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर डिसायड करतलो, आमी कितें करपाचें. म्हणजे विचार करा, हांगा कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आतां ह्या फॅक्ट्रीनूच हांगा 1,500 एम्प्लॉई आसा. भितर मेजॉरिटी मायग्रंट आसा. पूण जे गोंयकार आसा ते जर हांगा येवन हांकां सपोर्ट दिवपाक जर तेंच्यांनी सोदलो जाल्यार तांकां नोटिसी वयता, तांकां धमक्यो वयता की आमी तुमकां कामा वयल्यान काडून वयतले. तेका लागून हांगा तांकां आपले गांव भाव, आपल्या फ्रेंडांक, आपल्या कलिगांक इतलीं वर्सां काम केलां तांकां सपोर्ट करपाक सुद्दां येवपाक तेंच्या कडेन हिम्मत तेंच्या कडेन उरलेली ना. कित्याक ही दबावशाही हुकुमशाही जशी BJP सरकारान केल्ली आसा तीच हुकुमशाही हांगा हे कंपनीज करता, हे मल्टीनॅशनल कंपनीज करता, हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर करता. सो हेच्या विरोधान खंय ना खंय तरी एक आवाज जावपाक जाय, एक चळवळ जावपाक जाय. आमी आयज मुद्दाम हांगा येयले अंडरस्टँड करपाक, कित्याक हीच कंप्लेन आमकां नेस्ले फोंड्या उसगांव हीच कंप्लेन येयल्ली आसा. आमी थंयसरूय वयतले. आयज आमकां हो इश्यू कळ्ळो आसा. हो इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले. आमी मंत्र्याकूय मेळटले. मंत्र्या कडेन वचोन, मिनिस्टरा कडेन वचोन आमी हे डिस्कस करतले. आनी फुडल्या एसेंब्लीन आमचो आमदारूय आयज येयल्लो आसा. फुडल्या एसेंब्लीन वचोन जेन्ना एसेंब्ली येतली तेन्ना आमचे जे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी जे गोंयकार आसा तांकां तितले वरां, तितले दीस काम मेळपाचो हो डिमांड आमी करतले. तांकां अशें तुमी कामा वयल्यान विदावट एनी रिजन नाल्यार सिली रिजन घेवन तांकां कामा वयल्यान काडपाचें कितें आहा पळय हे बंद जावपाक लागून, कायदो करपाक लागून आमी थंय डिमांड करतले. आमच्या गोंयकारांक जे लोक काम करपाक सोदता तांकां तरी तुमी काम हांगा दिवपाक जाय. तांकां गेटी वयल्यान तुमी परत धाडपाक जायना, हो आमी कायदो करतले. आनी हांगा जे बसला तेंचो रायट तांकां मेळपाक जाय म्हणून मिनिस्टराक पयलीं आमी मेळटले. मिनिस्टर जर आयकना जाल्यार मागीर एसेंब्लीन वचोन एसेंब्लीन हो विशय मांडपाची तयारी आमी दवरता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.